कळसा-बांदोरा नाल्याच्या वाठारात जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें म्हूण गोंय सरकारान प्रवाह ऑथॉरिटी कडेन मागिल्लें. कर्नाटक ना म्हणटा. कर्नाटकान 21 नोव्हेंबराक म्हादय ऑथॉरिटीक लेटर बरोवन गोंयान घाल्ली केस सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान कोणाक मेतेर जावंक मेळचें ना म्हूण सांगलां. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा कर्नाटकाचें कितें तरी चुकलां आसतलें म्हूण भियेता. आमची जी मागणी आसा पळय जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून आमी जर कांय करूं ना आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शनाक भंयत ना. तांणी जर कांय करूं ना जर जायत जाल्यार कित्याक भिवपाक जाय. तांणी करून घेवपाक जाय. ते विरोध करतात आनी कितें करता म्हणजे ताजो अर्थ आसा तांचे थंय कांय चूक जाल्ले आसात. ते चुको प्रवाह कमिटीच्या निर्देशनाक येतले, कोर्टाच्या निर्देशनाक येतले म्हणून ते डिले करूंक पळयतात. गोंयान सुप्रीम कोर्टान घाल्ली केस फेब्रुवार-मार्चांत खंय येवंक शकता. जेन्ना ते परत कोर्टांत येतले ते एखादी फेब्रुवारी येवंक शकता किंवा मार्चांत येवंक शकता. जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळार आमकां कळटलें की आमची बाजू कितले पर्यंत थंय कायदेशीर बाजू हें आसा. आमकां विश्वास आसा की कायदेशीर दृश्ट्या आमची बाजू सामकी स्ट्रॉंग आसा. पण सध्या काम चालू आसा काय बंद ना आसा? काम कोणाक चालू. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू.